Check, test, check. Check, check, check. Check, test, check. Check. Check, test. Testing. Hello, test. Check, check, test. Check, check. Check, check, check. 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 Check, check. Check, test. Hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, hello. Ada. Hello. Check, test.
작가 상 돼가지고 막 그거 이게 하고 이런 거 check, check. Check. Test. Check one. Check. Test. Testing. One. Check. 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 Check one. Check. Check. Fine. छोटे ऑडियन्स घेऊ Check. Check. Test. 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 Check. Check. Hello, test. Check. Hello. Test. Hello. Check. 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 Test. 이게 이발이요. 땡큐.
वाट मातशी वचून वाड्यार सारखे राहा उभे राहा काय हे झाले You come in the middle. Sorry. Thank you. Yes, sorry. Put my camera. पुढल्या हल्ल्यान घाटा चला. तुमकां मोय मोगाचो येवकार वडे तुमकां मोय मोगाचो येवकार वडे भोगतीन भावार्थान आनी संतोशान बरोवन आयज आमी जेजूच्या आप परगोटणेची परब समोर उमतांव. ही जावन आसा मुखेल परब आमचे फिरगोजेची पोरबेच्या मिसाचो येजमान जावचेची पोरबेच्या मिसाचो येजमान जावन आसा गोंय आनी दामावच्या दोर प्रांताचो आदारी बिस्मस साहेब बो मानेस सिमियांव प्युरिफिकासांव फेर्नांदीस. सगळीं आमी बसुया. जेजू जल्मल्या उपरांत तेग विद्वानांक तांचो जल्म एका खेरीत नोकेत्रा वरवीं कळीत जालो आनी कांय दिसां उपरांत इजायस प्रवाद्यान बाकीट केल्ल्या प्रमाणे त्या नोकेत्राच्या उजवाडान आनी दिशे पयलो विद्वान भेटयता भांगार भेटयताले आनी ताची पदवी आनी रायपण ओळखून घेताले. बाळका जेजूक भांगार भेटोवन तो राजाचो राजा म्हूण ते विद्वान मानून घेतात. तिसरो भेटयता गोंदरोस मुनीसचे रितीक तयार करूंक ताचे कुडीक गोंदरोस लायताले. विद्वानांनी जेजूचे मुनीस सैम मानून घेतले आनी एक दीस तो कोश्टांच्या मरणा वरवीं मुनिस्कुलाची सोडवण कोत्तलो म्हूण दाखोवन दिलें. आपली दानां भेटयल्या उपरांत विद्वान कुरपेन बरोवन खुशालकायेन आनी देवाक दिनवाशीत आपआपल्या देसांत पडतले आनी थंय तांणी जेजूक परगोटलो. हे पोरी जिद्यो न्हय त्या मनशाक जेजून आपली परगोटणी केली. मीस भेटोवंक यादनीक इगोर्जेन भितर सोदतना आमी सगळीं उबी रावया आनी गीत गावुया.
A16 Jerusalem Pan 8. Babacie ani Dudacie ani moich pragniaci. आमच्या सुमियाचे सुख्रिस्ताची देवाचो आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूचे आप परगोडणेचे पोरबेक 9 दिसांची ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत
आयज भोक्तीन आनी संतोषान आमी ही परब समरमता. बोरवासो आमकां फटयना हो ह्या गवळीक वर्साचो विशय मनान दवरून कशे परी मनशा मदें आनी जिविताचे तरेकवार परिस्थितींनी बोरवासो आमकां उत्तेजन आनी बळ दिता ते नोवेनाच्या दिसांनी आमी नियाळ्ळें. हेंच मनान दवरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमी विचून काडला. तेग विद्वानाची देख घेवन नवसोल्लेली मनशां जावुया आनी नव्या बोरवासाची वाट दवरुया. विद्वान अडचण्यांक फुडो करून बोरवाशान बालका जेजूक सोदूंक गेले आनी ताका आपलो देव आनी सोरवंडार म्हूण मानून घेतलो आनी नमस्कार करून आपली दानां भेटयल्या उपरांत नवे वाटेन आनी नव्या बोरवाशान आपल्या देशान परतले. विद्वाना परी आमी नवसोल्लेली मनशां जावुया आनी बोरवासो नासलेल्या परी जियेता तांच्या जिवितान नवो बोरवासो किल्लोन हाडूंक नव्या बोरवासाची वाट आमी सगल्यांनी दवरूंक देवाची खेरीत कृपा धीर आनी बळ ह्या दोबाजीक मिसाच्या बलिदानान मागुया. भाव भयणीनो, कसल्या भावनांनी भरून आज ह्या पवित्र जाग्यार आमी एकठांय जाल्या आनी कसलो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरून हो दोबाजीक समारोह भावार्थान आनी भक्तीन आमी करता तें आतांच आमी आयकलां. ही आमची भेट देवाक मानता तसली संवचार आनी हे भेटीचो फळ आमकां सगल्यांक आमच्या कुटुंबाक आनी आमचे फिरकोशीक सुभामपणान मेळच्या आमची असोप तेवळकून देवाची काकूत आमकां मागुया. आनी सगळी काल्तिकायेन म्हणुया, हांव पाकी सोर पुर्विदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उस्सारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत अमोसो उपरांत अमोसो उपरांत अमोसो बोड उपरांत ह्या पासोत घेवन सदांचा कुवार मुरये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
प्रार्थुया. एक कोडी बरोगीच रावून आमची सोणेतल्याची गरज बापाक उबारुया. आज आमचे समुदायाचे फिरगोजेचे प्रतिनिधी कशे जोकी मानुएल आनी जॉयल विद्वानांचो उपकार घेवन आमचे मदीं आसा. आमच्या सगळ्या समुदायाक फिरगोचे पासत आमी मागुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बाबा, आयच्या दिसा तुवें एका नोखेत्राच्या उसवाडान सगळ्या पुरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेंत मुखामोड रूप रूप पळयोन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवत चलयता सासणांच्या सासणां. आमेन. आयच्या पयल्या वाचपांत इजायस प्रवादी सोरेस्पोराची मोहिमा जेरुसालेमाचेर परजळटा तें परगट्टा आनी इस्रायल पोरजेक बोरवांसो दिता. दुसऱ्या वाचपांत भागिवंत पावलू आपले चिटीन देवाचे सोडवणेच्या गुटाची येवजण उक्तापी कोत्ता. देव आपले सोडवणेची दारां दुसऱ्या मनशाकूय जेजू वरवीं उक्ती कोत्ता आनी अशें देवीक दायजांक विदेशांकूय वांटो आसा म्हूण सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानांत उदेतींच्या विद्वानाची खबर मेळटा. ते विद्वान जुद्यो न्हय आसले, तरी आसतना जेजू संवसाराचो उजवाड आनी बोरवांचो म्हूण मानून घेतात. हें भागिवंत मातेव आपल्या शुभ वर्तमानांत आमकां कळीत कोत्ता. चित दिवन हीं तिनूय वाचपां आयकुया. इजायस प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. उठ पोर्जोलीचा उदेलो सुर्या, जोरी प्रितमेर आजून रात चलता आनी पोरजाचेर काळोख विस्तारला. तरी तुजे वयर सर्वेस्पोराची मोहिमा पोरजळटा. तुजे सर्वेस्पोर आतां वयर सरता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांकता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक, तुज्या उदेबाक, ताच्या पोरजोळाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोर भोंवती फिरय, सोर भोंवती पळय. एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात. पयस सोट्यां येतात सगळे पूत तुजे. आंश तुज्या धुवांक हाताक धरून हाडटा. अजाप जावन सगळीं पोजोळीत जातलीं. होय, तुजें काळीज दादोशी जातलें. तो तुजे होटयेन सागरा दर्याची व्हांवतली ग्रेस्काय. राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरून हिणा हिणांनी येतलीं उठां. मिद्यानाची आनी हेफाची इस्पा भायर कोरां. शाबाक तावन येवन
भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सोगलीं. देवाचे उतर हे. देवाचे वळपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो हे पळय. सगळी म्हणूया. तुझे शाणे पोंडी तुझ्याच नावानी कोणतो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांकार असो तो न्याय नीती तुझे पोंचेची मोसमी करतलो आणि तुझ्या दुर्बलांक नीट करून दितलो. जगाला वस्तुनी प्रामाणिकपण आणि शांती इंद्रिया सोशेकान शक्ती तोपतली. एका दोळ्याक दुसऱ्या दोळ्या पर्यंत न्हंयचे ते गिरता. पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत ताची रास व्हड चलतली. जबाब तार्शीसाचे आणि दिबाजुयाचे राजा आपलो राजदूत घेवन ताचेशी येतले. ताका दानाक आनी कोण घेवन पावतले. आदित्याचे आणि तोप्याचे राजा ताचे मुखार सोबत पोंचले सगळे राजा ताची सेवा करतली सौराष्ट्र. जबाब मातोल्या गोरिबांक हालान नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोनेऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळतलो. जबाब बागयोन पावलून एफेसकाराक बरयलोली चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, देवान तुमकां
फुक्याचें देणें दवरलां तें तुमकां पावोवचें मुण्यारपण ताणें म्हजे आदीं केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकेच्या खंयच्याय मनशाक मेळ्ळी ना पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागयोन धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या म्हणजे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ओन भावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां तेच कुडीचे ती सांदे जाल्यात आनी तेच बासावणेंत तांकांय वांटो आसा देवाचें उतर हे उद्गाराक उबी रावया Sorrisfor तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू Mateva pormone Gesù Christaचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मले उपरांत उदेंती थावन कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले आनी अशें तांणी विचारलें निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा ताचें नखेत्र उदेल्लें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम समेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमावन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो तांणी ताका जबाब दिलो जुदेयाच्या बेतलेहेमांत कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा जुदेयाच्या मुखेल्या मदें सगल्या वण ल्हान न्हय तूं कित्याक तुजे तावन निपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरजेक गवळ्या पोरी चरयतलो
तेन्ना त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हरून नोखेत्र केन्ना दिसती पडलोलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमांक धाडटाना म्हळें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताणा देखलोलें तें नोखेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळोक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नोखेत्र पळोवन ते एकदमूच कुशाबरीत जाले आनी घरान भितर सरून बाळोक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समर्पिल्लीं, भांगार, दूप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदेशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनांत शिटकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसांत ते परतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, 9 दिसांची ओत्मीक तयारी करून आज आमी व्हडा दोबाच्यान काळसाचे भक्तीन आनी नीज भावार्थान ह्या आमचे फिरगोचेचे परबेंत वांटो घेता. आयच्या सुरवातीच्या उतरांनी आयचो विशय आमच्या दोळ्यां मुखार दवरला. ते विद्वानांचे देखीन नवसोल्लोलीं मनशां जावन नव्या बरोवाशाची वाट धरुया. हो विशय नवसोरणी आनी बरोवासो हाचेर आमचें मन ओडून व्हरतात. हो विशय जायतीं मनशां आमचे मदें आनी आमचे सरभोंवती जियेतात. असोच खंय एक खेडो गांव आसलो आनी ह्या गांवांत सादो सुदो लोक मेंढरां वो शेळयो पोसपाचो वावर करतालो आनी असलो मेंढरां वो शेळयो पोसपाचो वावर करून आपल्या कुटुंबाचें उदारपसण करतालो. ह्या गांवांत खंय 2 भाव आसले. तांकां वावर करूंक वाज येताली आनी एक ताळणी तांच्या जिवितान भितर सरलोली. ते रातचे लिपचोरया कोणाच्यो शेळयो वो मेंढरां चोरून आपलें उदारपसण करताले. एका दिसा खंय ही चोरी करतना ते सांपडले. दोगांयकूय बोणकोणींत घाले आनी जायतो काळ बोणकोणींत जाल्ल्या उपरांत तांची सुटका जावपाचो दीस लागीं पावत आयलो आनी तांची सुटका जावचे कांय दीस आदीं ह्या जेलीच्या बोणकोणीच्या अधिकाऱ्यांनी असो निर्णय घेतलो. ह्या दोगूय भावांनी परत आपल्या गांवांत वचून ह्यो शेळयो चोरपाची ताळणी आनीक भिंगोवची न्हय. हे तांच्या कर्तुबांची तांकां मनशां मदें भोंवतना लज दिसची. ह्या पासत आमी तांच्या कोपोलार कसली तरी खुणां घालुया. Let us put
a sign on their forehead. आनी बारीकसाणेन नियाळ केल्या उपरांत तांणी चिंतलें तांच्या कॉपोलार ST ही उतरां कांतोवन म्हणजे शीप थीफ ST आनी 2 अक्षरां घालून ह्या दोगूय भावांक बोणकोणींतल्यान सुटका दिली. ही कुणा आपल्या कॉपोलाचेर घेवन धाकट्या भावाच्यान मनशां मदें आपल्या गांवांत भोंवून वचो जालें आनी ताणें आपलो जीव सोंपयलो. पूण दुसऱ्या भावान एक खोल निर्णय घेतलो. फाटल्या जिवितान हांव चुकलां, फाटल्या जिवितान हांवें वायट केलां, पूण हे फुडें हांव म्हज्या जिविताची नवसोरणी करतलो आनी नवसोरलेलें जिवीत घेवन बोरवाशान ही जिविताची वाट चलतलो. एका दिसा हो मनीस व्हडलो भाव इगोर्जेंत मिसांत वांटो घेतालो आनी त्या दिसा एक भोंवडेकार थंयसर पावून सरलो. A tourist happened to be there. आनी ह्या भावाच्या कॉपोलार ST ही अक्षरां आसात ती पळयोवन तो घुस्पलो आनी ताणें त्या गांवच्या एका मनशाक असो विचार केलो. ह्या मनशाच्या कॉपोलार ST ही उतरां आसात तें कितें गुणायतात. आनी ह्या गांवच्या मनशान अशी जाप दिली. It might have resembled something else in the bygone days, but today ST is an abbreviation, a short form for saint. ST is an abbreviation. Sant ह्या उतराचो खरें म्हळ्यार इस्रायल पोरसा त्या काळार बाबिलोनींत पोरदेसांत आसलीं. तांकां देव मंदीर नासलें. तीं दुसऱ्या गांवांत तांच्यान देवाक ओम बलिदान भेटोवंक जायनासलें. आनी असले परिस्थितींतलीं भायर सरतना सर्वेस्पर देव तांचें जिवीत नवसोरलां तें पळयोवन तांकां बोरवाशाचो संदेश दिता. आयच्या दुसऱ्या वाचपाक बागेवन पावलो एफेसकारांक बरोवन तोच बोरवासो जेजूच्या पाटलावदारा मदें खोलायता आनी तो म्हणटा हें बोरवाशाचें दायज, हें भावार्थाचें देणें विदेशांकूय फावो जातलें. जांकां ओन भावार्थी म्हणटात तांकांय ह्या दायजांत वांटो मेळटलो. आनी हाच्या शिव वर्तमानान बोरवाशाची पावलां चलून आमी कोण परी जेजूक भेटूं येता आनी एक पाव जेजूक भेटल्या उपरांत आमच्या जिविताची दुसरी वाट नव्या बोरवाशाची वाट चलूं येता ताची खात्री आमकां बागेवंत मातयो दिता. भाव भयणीनो, आज ह्या आमचे पोरबे सोमयार आयचो विशय दोळ्या मुखार दवरून आमच्या जिवितान आमी कितें व्हरचें काय. आयचो विशय ते विद्वानांची देख आमी घेवंक आमकां आपयता. तांचेच देखींतल्यान आमच्या जिविताक 3 कल्पना घेवया. पयले सुवातेर ह्या तेग विद्वानांक जेजूशी पावूंक जेजूक ओळखून घेवंक नोकेत्राचो उसवाड गरजेचो पडटा. हें नोकेत्र जाता एक हातयार तांकां जेजूशी पावूंक. आमच्याय जिवितान जेजूशी पावूंक आमकां पवित्र सभा जायते उपाय दिता
आनी आमच्यान म्हूण येता व्हडांतलो व्हड उपाय म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन बरयलोलें देवाचें उतर. आनी स्तोत्रकार 119 ह्या स्तोत्रान 105 वळीन अशें म्हणटा, तुजें उतर म्हज्या पावलांक उजवाड. जे भाशेन विद्वानांक हें नोकेत्र पावलांक उजवाड जालें, तेच भाशेन देवाचें उतर आमकां जेजूशी पावयतलें एक नोकेत्र अशें आमच्यान म्हूण येता. पवित्र पुस्तकाचे जाणार आमकां पवित्र पुस्तका विशीं जायतें सांगता. आनी भाग्योन शेरोन हो नांव असतो पवित्र पुस्तक भाशांतर करपी मनीस अशें म्हणो. इग्नरन्स ऑफ स्क्रिप्चर्स इज इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट. ज्या मनशाक देवाच्या उतराची वळख ना त्या मनशाक जेजूची क्रिस्ताची वळख ना. भावणीनो, हे विद्वान आमकां दी पवित्र पुस्तकांत मेळटलो उजवाड घेवन आमी जेजूक अदीक वळखूंक पावूं. एक भाग्यवंत मनीस पवित्र पुस्तका विशीं अशें म्हणो, बायबल इज नॉट केक फॉर स्पेशल ओकेजन्स, इट इज ब्रेड फॉर डेली यूज. आदल्या काळार आमी केक गोडे ओकेजन्स समारोह आसता तेन्ना खाताले हांव केन्नाय, पूण हुनो आमचो दिसपट्टो गिरास. ते भाशेन म्हणटा पवित्र पुस्तक आमचो दिसपट्टो गिरास आमचो. आमी दिसा दिसपटी तें वाचचें आनी तातूंतल्यान उजवाड घेवन खासगी तशेंच कुटुंबीक जिवितान आमी जेजू लागीं रावचें. दुसरे सुवातेर आयचें शिव वर्तमान आमकां सांगता, ह्या विद्वानांनी ह्या बाळोक जेजूक सरपटून नमस्कार केलो आनी आपली दानां भेटयलीं. आज जेजू आमचें कसलें दान रावता काय? आज जेजूक आमी कसलें दान दिवं येता काय? पयले सुवातेर आमचो वेळ. आनी वेळ म्हणटाना मागण्यांत सारलोलो वेळ. हें जेजूक आमचें व्हडांतलें व्हड दान जावं येता आनी ह्या दाना वरवीं आमी जेजूच्या संबंदान वाडटा. असोच एक भाग्यवंत मनीस म्हणटालो, प्रेयर इज नॉट जस्ट आस्किंग फेवर्स, इट इज ग्रोईंग in relationship with Christ. मागणें म्हणटा तें फकत सायबा हें दी तें दी तें दी इतलेंच न्हय. मागणें म्हणटा तें क्रिस्ताच्या देवाच्या संबंदान वाडूंक आमकां उपाय. दुसरें दान जेजूक आमी दिवं येता तें म्हळ्यार आमचे गूण. देवान आमकां पवित्र आत्म्याच्या देणयांनी भरल्यात आनी भाग्यवंत पावलू कोरीतकारान बरोवन ह्या देण्यांचो उगडास करून अशें म्हणटा, वेगवेगळी देणी आसात. कोणाक देवाचें उतर परगडचें देणें, कोणाक देवाच्या नांवान संदेश दिवचें देणें, कोणाक पेकोवणी दिवचें देणें. ही देवान दिल्लीं देणी जेन्ना आमी आमच्या समुदायाच्या आमचे फिरगोजेच्या बरेपणा पासत वापुट्टाव तेन्ना देवान दिल्ल्या देणयांचें दान आमी जेजूक करता. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणीनो, आयचें शिव वर्तमान आमकां सांगता, हे विद्वान दुसरे वाटेन आपल्या घरा पडतले. ते चलून आयिल्ली वाट आमच्यान म्हूण येता निसंटनाची वाट. कित्याक हेरोद ह्या विद्वानांक भेटून एके भाशेन निसंटनाची ताळणी आपले भितर घेता. नव्यान ह्या निसंटनाचे वाटेर आपलें पावल घालिना जावं
देवाचो दूत तांकां स्वप्नान शिटकायता आनी ते नवी वाट धरतात. दोरीक बरोवप आमकां एक सोयेक नव्या बोरवाशाची पावलां मारूं. दोरीक परबेन आमी जेजूक भेट्टा. अदी करून मिसा भेटेंत ह्या जिव्या जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेवन अणभवता. आनी जो मनीस जेजूक भेटला, जो मनीस जेजूक अणभवून ह्या अणभवान ग्रेस जाला, ताणें नव्या बोरवाशाची वाट धरूंक गरज. आनी हाची व्हडली देख पवित्र पुस्तकांत आमकां म्हळ्यार भाग्योंत पावलो. आमी जाणाव जेजूक भेटचे आदीं तो जेजूच्या पाटलावदारांक दुमाळो दितालो. पूण एक फावट जेजूक भेटल्या उपरांत तो सगळोच जेजूचो जालो. आगोड्या मदें ताणें नव्या बोरवाशाची पावलां मारलीं आनी म्हणूंक पावलो, जियेता तो हांव न्हय, पूण क्रिस्त म्हजें सवें जियेता. आमी नवी वाट दवरतली मनशां जाल्यार आमच्याच जिविताचेर, आमच्याच कुटुंबाचेर आमी खोलायेन नदर घालूंक नियाळ करूंक गरज. आनी जें कितें तितलें बरें ना ताचेर आमी झूज मांडून, ताचेर आमी जैत व्हरून आमच्या खासगी जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत बोरवाशाची नवी पावलां मारप म्हत्वाचें. भाव भयणीनो, उत्सवीक वर्स डिसेंबराच्या म्हयन्यान सोंपलें आनी ह्या वर्साक आमकां बोरवाशाची यात्रेकारां, पिलग्रिम्स ऑफ होप जावन आमच्या अमोर उगडासाच्या पाप साहेब फ्रांसिस्कान आमकां उलो मारिल्लो. बोरवाशाचें हो उत्सवीक वर्स सोंपता, पूण बोरवासो दिवचें आमचें कार्य सोंपना. कांय दीस फाटीं फिलिपिन्स हांगासरलो एक कार्दियाल पोरशे कडेन उलयतना असो म्हणटालो, द जुबली इयर हेज कंक्लुडेड. वी वर इन्वायटेड टू बी पिलग्रिम्स ऑफ होप, बट नाव आवर मिशन इज टू बी एपोस्टल्स ऑफ होप. एपोस्टल म्हणटा पळय तो, ताचो अर्थ देवाच्या नांवान दुसऱ्यान, अदीक करून समाजाचे देगेक आशिल्ल्या बोरवासो दितलो मनीस. ही इज अ पर्सन कॉल्ड टू गिव होप टू दोज ऑन द पेरिफेरीज, दोज marginalized and those ostracized in our neighborhood and in our society. हे मिसांत वांटो घेतना ते विद्वानांची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून पवित्र पुस्तका वरवीं आमी जेजूक अदीक वळखूंक, आमचें दान कशें, आमचो वेळ अदीक करून मागण्याचो वेळ आमी ताका दिवं आनी आमच्या जिवितांत कितेंय तितलें बरें ना ताची सुदारणी करून जिविताची नव्या बोरवाशाची वाट धरूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. सगळीं उबीं रावया. भाव भयणीनो, नवसल्लोलें जिवीत घेवन नव्या बोरवाशाची वाट चलूंक आमी सोयताना आनी ताच्या बुलोवण्याक पाट वळूंक गरज आनी देवाचेर आमचो भवार्थ ती रावप म्हत्वाचें. हे वेळार फावो तो सबाब दिवन आमच्या पवित्र स्नानांच्यो बासावण्यो नवसरुया.
सोयतानांक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक आनी सगळ्या ताच्या करण्यांक तुमी पाठ करतात. होय हांव पाठ करता. सोर पदवीदार देवा बापा जेजू क्रिस्त ताचे एकल्या पुता आनी तांचे तान निपजल्ल्या पवित्र आत्म्याक तुमी सोत मानतात. होय हांव सोत मानता. कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकता, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात. होय हांव सोत मानता. हो आमचो बवाड, हो आख्खे पवित्र सभेचो बवाड, तो उचारूंक आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. ह्याच बावडतान कांय आमच्यो गरजो बापा मुखार हाडुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी सगळ्या यानिकांनी सोम्या जेजूचो पोजोल आख्या संवसाराचेर फांकून आपल्या पोचेक नोसोनीचे नमुने आनी उत्तम बोरवाशाचे दिवे जावन बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपस्वातेचे, भ्रश्टाचाराचे आनी भेदभावाचे गुलाम जायनासतना सगळ्या धर्माच्या लोकांक आपलो धर्म पालूंक आनी पोरगोटूंक आसलोलो होक आनी सत्य राखूंक आनी सगळ्या पोजेक वोदीक करून समाजाचे देगेक आसलेल्यांक जिविताच्या उचल्या पावंड्यार व्हरपाचो बोरवोसो ते जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या फिरगोजेंतल्या पिडेस्तांक पिकोवणी आवय बापायक आपल्या भुरग्यांक रीत रोविशे वाडोवंक जानवाई भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक जेजू दाखयता ते वाटेन चलूंक करपा, गरजेवंतांक आदार, नोकरी नासलेल्यांक नोकरी, निराक्षी जाल्यांक बोरवांचो दी म्हूण बापा लागीं मागोया. आमचे फिरगोजेंत जायतो वावर जावं ओत्मीक वो इगोर्जेच्या दुरुस्तेचो वो इगोर्जेच्या सरभोवती नितळसाण आनी सोबिताय हाडपाचो वो इगोर्जेच्या बाटाबेसाचो विकास करपाचो आदी चल्लोलो आमी पळयता. आमच्या पाद्र विगाराच्या फादर बेंजामीन रॉक विक्टोरिया हाच्या फुडारीपणा आनी मात दक्षिणाक काल आनी फिरगोजकाराच्या आनी बरें देखणाराच्या सहकारान हो वावर नेटां फुडें वता. ह्या सगळ्या वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आनी येवजिल्ल्या प्रमाणे तोच जावंक पाद्री विगाराक आनी सगळ्या वावरतेल्यांक बोल हुर्बा आनी दुलवांचो आदार दिलोल्यांक बाबाचो आशिर्वाद मागुया. दिसाची ओत्मीक तयारी करून व्हडे भोगते भावार्था आनी संतोशान आमच्या फिरगोजेंतली भाव भयणां आयची परोब समोरंतात. ह्या दिसांनी जे कितें आमी नियाळ्ळा आनी जे निचे आमी घेतल्यात ते वेव्हारांत घालूंक आनी ते विद्वानाची देख घेवन आमचे फिरगोजेंत रावतेली भाव भयणां नोसरली मनशां जावन नव्या बोरवांशाची वाट धरूंक बाबाची कृपा आनी बोल तांकां मागुया. कसली गरज आमच्या काळसा मनांत आसत जाल्यार ओकेपणान बापा मुखार दवरुया.
भो दयाळ बापा, व्हडल्यान उसारून तुजे मुखार दवरलोल्या आनी आमच्या काळसा मनाच्या ओकेपणान तुज्या फुड्यांत हाडलोल्या ह्या आमच्या मागण्यांक आनी गोरसांक दयेन कान दी. ह्याच क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं. आमेन. उडो आनी सोरो. आमचें सोर जिवीत उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर याज्ञिकाच्या हातान घालतना ही गुणां मनशाच्या वावराचो एक रूपकार जावन आसा. ते याज्ञिकाच्या हातान घालतना आमचो वावर आनी आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालुया आनी तरेकवार परिस्थितीक लागून निराशीपणाक आनी अडचण्यांक सांपडलेल्यांक बोरवांशाची किरणां फांकयतलीं हातयारां जावपाचो आवंडो आनी आमचे ओंत्रे बापाक उबारुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोर पदवीदार देवा आमच्या मुखार बापा, आज तुका भेटोवंक आमी भांगार धूप आनी गोंदरोस घेवन येवंक ना. बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देणयांच्या रुपान जेसू क्रिस्ता तुज्या पुताक
आमी भावार्थान वळखता ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसणांक घेता तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणीचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगल्या पोरसांचो उसवाड म्हूण दाखयलें उनोद पूत तुजो आमच्या विनाशी सैबान दिश्टी पडलो ताचें ओमरपण पर सोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोध करी गायता. सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन को स्मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. ती स्परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक. Bavartazo kut porgotuya Somia Jesu ami horakata ami rekachite Baba
शिवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो शिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत शेवतले आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Sorvespora, anche pritumicer vistallo lece povitra sobeco graskor. Leoco dawamcha bagyon bapa, Pilitneri ferrão cardinal amcha goli bapa, Simão purificação amcha adari golia, Ani soglia yadneki warga borobor, Tika priti mogant wadoi. पुनर्जीवनपणाचो पर्व सदरून वेल्यात ती आमच्या भाव भयणीची खात्री कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोडीत मुखाबळ पळोवंक फाव. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती बगयोन तुजे दिसो निर्मळ पदी बगयोन धन दुदा आनी सर्ग आनी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर बगयोन जुजेबाज बगयोन फ्रांसीस शावेर आनी हेर भक्तां सांगाती सासणाच्या सुखान आमकां वांटोदी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदान आनी वैभव तुका There is something bad in the best of us and there is something good in the worst of us. म्हणजे मनीस कितलोय बरो जावं ताचे सगळें थोडें तरी इल्लेशें वायट आसता आनी ह्या पासत आमकां सगल्यांक नोसोरणेची गरज. हीच नोसोरणेची आनी बरो वाशाची पावलां मारूंक देवाचे कृपेचो आदार मागून शिसून शिकयल्ले मागणे म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे नेयाक आमी बरो आशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र चवेच्या वावरताचेर दिसका आनी तुजे कुशे परवणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची कुणां. Devaci
मनशां सावन आनी हे पोरबेचो फळ कसो नव्या बोरवांशाची वाट धरून आमकां गोटाय बोळ दितलो जेसू ताच्या जेवणांत वांटो घेतात ती आमी सुवात सोम्या जल्मुचे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस प्रसाद शेवताना गावोन गावुया D31 मोगाल जेसू यो तूं यो पेज 64.
प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वाना पोरी आयज आमी जेजू बाळाक सोयंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या भावंडान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान वळखिला. ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचींच काळसां ताका भेटयल्या. तेच परी जिविताच्या सगळ्या घोडीतांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या ओ क्रिस्ती भाव भयणांकूय आमी दाखोवं. शेती एक दीस आमी सगळीं ताच्या पोरसोळान सुकेस्त जावन तुका दिन वासूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बसून मोगाळ बाबा भयणीनो, आज जेजूच्या परगटणेची परब आमचे फिरगोशेंत पयली सुवातेर दोनया देवाक दिन वाजता. कित्याक ह्या 8 दिसान 10 दिसांनी हे परबेक आमची लागशिल्ली तयारी करूंक आमकां देवान आदार दिलो. आमचे दिनवास आमच्या आदारी गवळी बापाक बिशप सायमन प्युरिफिकासांव फेर्नांदीस आमचे आमंत्रण स्विकार केलें आनी आयचें येजमानपण चलोवंक आमकां
ताणें आदार केल्ल्या खातीर गवडी बापानो आमचे दिनवास तुमकां. सगल्या आमच्या फिरगोसकारांच्या नांवान फाब्रिका, कॉन्फरारिया, PBC यूथ, लिटर्जिकल कमिटी, वेदी सेवक सगल्या म्हज्या फिरगोसकारांच्या नांवान आनी संस्थांच्या नांवान तुजे आमी उपकार आठयता. आनी देवान तुजेर आनी तुज्या गवडीक वावराचेर आपलो उपट आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. ह्या फाटल्या नोवेनाच्या दिसांनी तरेकवार पाद्री सवार पात्री येवन तरेकवार विशयांचे नियाळ करून आमकां हे पोरबेक तांणी तयार केल्या त्या खातीर आमी तांकांय दिनवासता. आमी दिनवासता लोकल MLA केदार नायक जाणें जायतो सहकार ह्या आमच्या फिरगोचे बाबतीन वावरा बाबतीन जावं भायल्यान बिजली घालूंक, पेंट करूंक, पेवर्स घालूंक जायती हांगासर वावर चलता. तांणी आमकां तरेकवार भाशेन आदार दिलो आनी लागशिल्ले तरेन ताणें हो वावर पडयलो. त्या खातीर लोकल MLA केदार नायकाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो उपट आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या वावराचेर पडूं म्हूण मागता. तशेंच गोवा ट्युरिजम आसा डिपार्टमेंट तांणी आमकां जायतो सहकार दिला. तांचेर आनी तांच्या खात्याचेर आमी बाबाचो आशिर्वाद मागता. आसात पुलीस जांणी आमकां आयची मांडावळ आनी नोवेनाच्या दिसांनी करूंक आदार दिला. तांकांय आमचे दिनवास. मिस्टर सुभाष आनी मिसेस पेडणेकार ही आमची सरपंच, तांकांय आनी ताच्या पंचायतीच्या वांगड्यांक आमी देव बरें करूंक म्हणटा. ह्या दिसांनी जायतो वावर चल्ला हांगासर फिरगोजेचो जो तुमच्या दोळ्यांनी तुमी पळयला. हें करूंक आमकां फाब्रिकाची कमिटी, कॉन्फररीचे कमिटी, तोंडनाटी, PPC जांणी जायतो भार घेतला आनी हो वावर सगलो शाळती पावोवंक तांणी जायतो तोकोस घेतला. त्या खातीर तांकां आमचे दिनवास. आमचे दिनवास आमचे गायन मंडळ बॉस्को आनी ताच्या सांगात्यांक जायते दीस तयारी केल्या आनी हे पवित्र मिसाचे बेडेन हे परबेंत बरे तरेन मागणी करूंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर आमचे दिनवास. सगल्या आमच्या बऱ्या देखणारांक जाणें आमचे खातीर मागला आनी दुडवांचो तेंको आदार आमकां दिला. आमचे दिनवास आमच्या साकिस्तावांक, सावयोग, सगल्या म्हज्या फिरगोसकारांक आमच्यान विसरूंक जायना. आज लायव्ह कवरेज दिल्या मिडियाचेर TFR CCTV तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या आजीरपणान तुमी आमकां अदीक लोकां पावती लोकां परी पावोवंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर तुमकां आमचे दिनवास. आमचे तेग वेदवान आसात, विद्वान जोकी, जोयल आनी मानवेल, ते 3 समुदायांतले आज पयलीच फावटी घोड्यार बसून आयल्यात. म्हजें काडी डब जातालें घोडो घेवन धांवत म्हणून तांकां, पूण ते सामके हाडल्यात हांगा आनी पावले आज आमचे बरोबर आसात. तांकांय आमचे दिनवास. आज सांजे आमची कुशालकाय वाडोवंक आसतलो तियात्र. म्हाका दिसता सगल्यांनी टिकेटी काडल्या न्हय? काडूंक ना जाल्यार सांजे मेळटल्यो माटवांत. तुमी येवचें आनी पळोवचें. तियात्राचें नांव ह्या तियात्राक नांव दी. लॉरी ट्रावासो हाणें बरोवन दाखयल्लो हो बऱ्यांतलो बरो शो ह्या वर्साचो. तुमी येतलीं आनी हे आमचे कुशालकायेन वांटो घेतली म्हूण आमी आदी फुडेंच आस बाळगिता. आनी देवाचो उपट आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर, वावरा धंद्याचेर, भुरग्यां बाळाचेर पडूं म्हूण आमी मागता. फाल्यां साऊथ सायबिणीची पौरब सकल मीस जातलें 7:30 वरांचेर पयलें आनी सांजे 5:30 वरांचेर इगोजेन मीस जातलें. त्या उपरांत एक व्हडलो म्युजिकल इवनिंग आसा जो वेरें स्पोर्ट्स क्लब आनी घडोवन हाडला. त्या स्पर्धांत त्या भागान तुमी वांटो घेवचो फाल्यां सांजे म्हूण मागता. देव बरें करूं. The person who thanks everybody, the person who does everything, the person who takes all the burden cannot say something for himself. So on behalf of all the parishioners, I, as the moderator of Reg Magus, thank Father Benjamin for the tireless service that he has done in this short, very short period since he has come. Thank you, Father. भावनी
तुमचे मदें हे फिरगोजेचे परबे घेवंक म्हाकाय व्हड खुशालकाय भोगता. आमच्या भावा जॉनान फादर बेंजामिनान दिनवासला. हांवूय ताका आमच्या आर्सबीस भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियल फेर्रांव हाच्या नांवान दिनवासता. कित्याक एक पादविकार एके फिरगोजेन आमच्या आर्सबीस्पाच्या नांवान वावर करता. देवान ताका सोबार गूण दिल्यात. ताची तुमकां वळख आसा. गावपाचो, एक्टींग करपाचो, चितारपाचो, अदीक करून आमच्यो आदल्यो इगोर्जो आसात तांची सोबिताय, तांचें व्हडतेपण राखपाचो. ह्यो वावर ताका बरो समजता आनी हेच पासत हे आमचे इगोर्जेन ह्या थोड्या काळा भितर हें जायतें नवेपण, हें जायतें बरेंपण आमी पळयलां आनी अणभवलां. ताच्या सगळ्या त्यागां खातीर आनी जेजू गवळ्याचे उर्बेन केल्ल्या गवळीक वावरा पासत ताका हांव आज किरीत भाशेन दिनवासता. आज आमची फिरगोजेची परब म्हणटच तुमकां सगळ्यांक म्हजी परबी. सगळीं एकठांय येवन एक मनान, एक काळजान हे परबेक तुमी अदीक दोबासो दिला. कांय बरी आमची नेटोवणी, कांय बरो आमचो गायन मंडळ. आज आमी देवाचें उतर मागणी सरळ निगूत उतरांनी परगटल्यांत आनी उच्चारल्यांत. आमच्या वेदी सेवकांनी कांय बरी आमकां सेवा दिल्या. तुमकां सगळ्या फिरगोजकारांक तुमच्या गवळ्याच्या उर्बेवंत फुडारीपणाका हो दोबाजो तुमी न्हूच भायलो पूण अदीक करून भितरलो ओत्मीक वाटेन आमकां जोणिकल्याक फायद्याचो जाता तसलो केलो ते पासत तुमकां शाबासकी. तुमकां म्हजें मागणें भासायता. आनी किरीत भाशेन आमचे ते विद्वान आमच्या समुदायांतले जोकी, मानवेल आनी जॉयल तांकां आनी तुमच्या समुदायाच्या वांगड्यांक आमी परबी दिता. शॉर्टाच्या आशिर्वादाक उबी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हो किरीत दोबाजीक आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुया. देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्या. तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमचीं काळजां भावार्थांत, बोरवाशांत आनी प्रिती मोगांत तीर करूं. आमेन. काळोखान बुडलेलो संवसार जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उसवाडायता. तुमी विस्वासान ताचो पाटलाव करतात. तर तुमच्या भाव भयणी तुमी उसवाड जावच्या तोच तुमचें क्रिस्ती जिवीत पोरचोडीत करूं. आमेन. नोकेत्राच्या उसवाडान विद्वानांनी जेजू उसवाडाच्या उसवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोशान वळखिलो. तशेंच ह्या संवसारी पयन सोमतूच तो तुमकां रूप पळोवंक मेळूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमची सवे सदांकाल आसूं. आमेन. वचून यात नोरसोल्लोलें जिवीत जिवन नव्या बोरवाशाची पावलां मारून क्रिस्ताची शांती तुमकां नागता. देवाचे ओळखकार. आतां आमी पुरसां भायर सोदतले. मिरवणुकेंत भोगटीपणान वांटो घेवंक आमी सगळीं भायर सरोया आनी वेताना गीत गावुया. तेग विद्वान आनी भागिवंत रायानो. Raya,
रेडी Yeah, you take my camera. Only my camera.
प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बाबा, आयच्या दिसा तुवें एका नोकेत्रांच्या उसवाळांत सगळ्या पोरसांक तुजे एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावला. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेवंत मुखामोल रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. बाळोक जेजूचो किरीत आशिर्वाद आमचेर चोणेकल्याचेर, आमच्या गोराव्यांचेर, आमच्या आख्खे फिरगोजेचेर आनी तशींच जीं आमचीं भाव भयणां वेगवेगळ्या कारणांक लागून गांवां भायर आसात तांचेरूय आमी मागूं. After Mass, requesting everyone to please go to the stall of the Directorate of Tourism. They are also part of this feast today and they have brought snacks for you all, okay? शेवटाचें गीत गावया. पयशिल्ल्या देसांतले गायनाचो जेलो H 12 पेज 112. Let's
there is a small correction. The mass tomorrow, South Saipinche Fest Zatele Atang. Okay? There is a small correction. Father has told you to just take note of it. Tomorrow's mass is at 8 o'clock and not 7:30. Okay?